Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Amidst rumors of Pravin Arlekar joining BJP, Deputy Chief Minister and Perna MLA Babu Asgaonkar feels that the party would not betray him and give the ticket to someone else. Asgaonkar claims that he is confident of getting BJP ticket in Perna constituency. In terms of development, Asgaonkar claims that he has taken the constituency at the top level. BJP म्हणटी म्हाका केन्ना अन्याय करपाना. BJP पार्टी आमच्या मतदारसंघात वयर हाडलेली आहा आनी BJP पार्टीक 100% कॉन्फिडन्स जाल्लो आहा की हांगा 100% BJPचो सीट येता आनी BJP मय आमी केल्ले आहात सगळ्यांक आनी त्या रितीन आमी काम फुडें व्हेल्लें आहा. आतां ही अफवा जाता कितें जाता हें म्हाका खबर ना, पण अफवा भितर हांव चड पडना, पण म्हाका विश्वास आहा हें सरकार आमी केलें आनी एकदम बरो मनशाचो प्रामाणीक चीफ मिनिस्टर आमी ह्या गोंया भितर आमी दिलो आनी तेज्या अंडर आमी काम करतात. सगळी कडेन विकास डेव्हलपमेंट पावला. आज म्हाज्याच मतदारसंघात व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयले आनी आमी 100% BJP बरोबर आसा. पण हांव एट प्रेजेंट BJP बरोबर आहा आनी BJP म्हाजेर अन्याय करची ना. BJP फुडलें गव्हर्मेंट आमी BJP बरोबर करतले आनी तेजे भितर हांव आसता. पण आमी खंय मिस्टेक केल्या, आमी हो मतदारसंघ टॉप लेवलाचेर हाडला. ग्रासरांतले ग्रासरूटाचे लेवलचे लोक सुद्दां आमचे बरोबर आसात. पण म्हाका दिसना ते म्हाजे अन्याय करीत म्हणून. ते म्हाजे बरोबर आसतले कारण BJP गव्हर्मेंट आमी फॉर्म केला भायर सरून. Perna locals have pledged their full support to Asgaonkar and claim that they would stand by him even if the rumors turn out to be true. तिकीट ही BJPचीच मेळटली बाबू आसगांवकाराक, त्या बद्दल आमकां कसलोच डावट ना. तो जर खरी जालेले आनी बाबू आसतलो थंय आमी आसतले, तेच्या फाटून फूल सपोर्टान आसतले, त्या बद्दल कांयच दुबाव ना. सर वयतो थंय आमी आसतले. खंयचे पक्ष आसूं मागीर ते पक्ष लागना आमकां लागता बाबू पक्ष.